घे. आयज आसा मी सांगोडला आयज आसा मी सांगोडला एरियेक परत हायवे मेन रस्त्याक महिंद्रा शोरूमाच्या जो आयज तुमकां सांगूंक सोदता की लास्ट टायम सायक्लोन त्या सायक्लोनान ऑलरेडी खूब झाडां पडलेलीं आसा पूण त्या सायक्लोनान अर्दो आनीक इफेक्ट जाल्लो आसा पळय तो तुमकां आनीक दाखयता जें झाड पडपाचें आसा. हें झाड ऑलरेडी बँड जाल्लें आसा आनी हें दुरी हांवें दोरीकूय दाखयता कितलें बँड जाला तें हायवे. दुरकान ट्रॅक घेतलो पळय ऑलरेडी दुरीक बँड जाला हें केन्नाय मोडटलें. सो पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता परत फायर डिपार्टमेंट आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन कित्याक मेन सगळ्यो लायनी ह्या हायवेच्यान गेल्ले आसा. हे फूल झाड लायनी घेवन वयतले पळय वायरी दाखयल्यो ह्यो वायरी सगळ्यो ह्यो वायरी आतां कामो आनी ती घरां पळय हे बार आहा तेचे वायन स्टॉल बीन आसा परत ती घरां आसा. सो तेंचें लायफ म्हणटा तें धोक्यांत आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता की ह्या डिपार्टमेंटा कडेन की हेंच्यांनी जाता तितले बेगीन तें झाड कट करून घेवचें कित्याक जर तें झाड पडलें जाल्यार फूल ही एरिया कवर करता म्हटल्यार ह्यो वायरी परत तें सगळें घर मोडोन वयतलें. सो तेजो ओनर आसा सांग आनी खूब पंचायतीक सांगलें हे झाडाक परमनंट कितें पडपाचें आहा बीन म्हणून आनी फूल म्हाजें घर आसा तें डॅमेज जावपाचें खूब रिक्वेस्ट केलें तेंकां तुमी म्हणटा कलेक्टराक घाल फुडले प्रोसिजर कर आनी आतां मोड बीन येत आतां सामकें पडपाचें आहा गॅरंटी ना पडपाचें आमी आतां बँड जालां तें. म्हणून हांवें रोहनाक सांगलें हेल्प घेता तेच्या वयल्यानच्यान आनी लायव्ह येयला तर टिवीचेर एक हेल्प तुका म्हाका दिसता की जातालो म्हणून सुदारक म्हाका पळय दाखयता तुका तरी परत पळय एग्जाम्पल तुका दाखयता ही गेट पळय कितली बँड जाल्या ह्या पळय दुरीक म्हणटा ऑलरेडी बँड जाला बरोबर. झाड दाखय कितलें बँड जाला तें झाड फूल रस्त्या वटेन गेल्लें आहा तें ऑलरेडी आनी ह्या फुडल्या 5 ते 10 दिसांक हें झाड पडटलें. सो हांव डिपार्टमेंटा कडेन मागता की जाता तितल्या बेगीन हो फ्युचर लॉस जो गव्हर्मेंटाक जातलो परत कोणाचें लायफ जे गाडयो. सो हेका लागून हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन की जाता तितले बेगीन एक्शन घेवन हें झाड कट करचें कित्याक तुमकां दाखयलां ऑलरेडी हेजें कंडिशन कितें आसा. झाड कितलें बँड जावन रस्त्यार गेल्लें आहा तें परत एक खांबे आसा ऑलरेडी तुमी पळयात हे बँड हांगा जावपाक पावलां हें उखल्लेलें आहा ऑलरेडी माती न्हू ऑलरेडी उखल्लेलें आसा मुना हेजी. सो ताका लागून तें कितलें बँड आसा हे पळय दुरीक बँड जाल्लें आहा फूल मेन गेटी वयल्यान दाखोवया. दुरीक कितलें बँड जालें दुरीक सारकें बँड जाल्लें आहा. ही गेट बीन पळय गेट बीन पळोवंक शकता तुमी. सो ह्या ओनरान ऑलरेडी पंचायतीन कंप्लेंट घातलेली आसा. तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली आहा की हें झाड कापा म्हणून. ते फायनली ते म्हणटा आमचे दुर्गांतलें झाड गेलें म्हणून प्रॉब्लम ना बट प्रॉब्लम कितें फाल्यां जर हांगासर लोक मरत कोणाक कितें जाय ही वायरी तुटोवन कोणाक वायरी लायफ करंट लागलो वयतलो. सो हेका लागून जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी हें झाड कट करपाचें कित्याक फुडल्या 5 दिसांक हेवी पावस आसा. सो ह्या डिपार्टमेंटांनी जाता इतले बेगीन आमी रिक्वेस्ट करता सरपंचा कडेन परत की लास्ट टायम तेणें आमकां हेल्प केली ताका परत ही हेल्प कर म्हणटा कित्याक लागून मनशाचो जीव वाचत जाल्यार फुडें कितें करूं शकता. इम्पॉर्टंट हें दुसरो पार्ट
स्ट्रेट दुरीक दाखयता दुरीक दाखयता. दुरीक पॅन कितले बँड जाला तें दुरीक पळोवंक शकता तुमी कशें बँड जाला तें. हय दुरीक पळयान कितले बँड. जाता तितले बेगीन हे मातशें धाडकट करून लोकांचो जीव वाचयलें. थँक्यू. आनी एक बायकूय ते ऑपोजीट पायपूय फुटलेले आहा. ते मातशें पळोवन घेयात. आनी हे जे लोकांक उदकूय मेळना टायम टू टायम परत आयज उदक ना बार्देजाक उदक तुमकां चान्स मेळटा हे पायप मातशे रिपेर करा आनी ते जातले. परत हांगासर फूल उदक भरता ही एरियाक फूल उदक भरता. सो हांगासर उदक वचपाक सारकी वाट केल्ली ना फूल वाट केल्ली ना. हायवे ही फूल हायवे मेन सांगोडला रोड तो फूल उदक भरता हांगासर. हांगासर उदक वचपाकूय ताका वाट केल्ली उदक वचपाक वाट पळयात सकयल सकयल पडनाका ताका ते हितूनच्यान उदक वयतलें ऑर ना ते मातशें पंचायतीन कोण घेवचें आनी हेर जाता इतलें बेगीन हें काम करून घेवचें. हायवे जाता महिंद्रा करून